Monnatlo cibo solo soy son. Monnatlo Gesù solo soy son. Monnatlo cibo solo soy son. Monnatlo Gesù solo soy son. Son potreda सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयचे मिसाची मांडावळ सांबाळटा सेंट ट्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवसो आग्रांत हांगासर रावतल्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांक देवान सांबाळूंक राखूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. तांच्यान तांच्या कुटुंबाक बरे भलायकेन दवर म्हूण मागुया. आयच्या दिसा कितें भाशेन म्हज्या बापाय पासत सोंपलेल्या पाश्कॉल फेर्नांडीस हाका सासणाचो विसोदी आनी सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण ह्या मिसाचे भेटेन खतखत्यान ताका आनी ताच्या आमच्या दुखवलेल्या कुटुंबा खातीर आमी मागता. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज पास्काच्या दुसऱ्या आयताराक पवित्र सभा देवीक काकुतलीचो आयतार समोर ओंपता. आयचो सेवादोन आमकां पुनर्जिवंत जालोल्या जेजूचेर भावार्थ दवरूंक आपयता आनी हेच भावार्थान जेजूची परगोटणी करूंक उलो करता. हेच मनान धरून आयज आमी आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. ही शुभ वर्तमानान मेळटली उतरां सेवा धर्माचो विशय कसो आमच्या नियाळाक घेतला. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा घेतलेल्या भावार्था वरवीं जेजूचे मिसांव फुडें व्हरपाची जबाबदारी आमी घेतल्या. जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतना जेजूचो अणभव घेवन दुसऱ्या सवे खास करून गरजेवंतां आनी समाजाचे देगेर आसलेल्या सवे दोयाळ जावंक आमची जबाबदारी. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना जेजूचेर आमचो भावार्थ थिरावन दुसऱ्या सवे आमी काकलुतचार जावंक देवाची कृपा आमकां मागुया. आनी बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक देव काकलुतीचो आयतार आमी समोर ओंपतना जेजून आपले हात आनी आपली कूस आपल्या शिसांक दाखयली. आयच्या दिसाक तो जेजू आमचे खातीर वावुरता, तो जेजू आमचे खातीर दोया दाखयता, तो जेजू आमचो भावार्थ वाडोवंक आमकां दर दिसाक गोडितांनी आमकां आमचे पासत उदीक आनी उदीक वावरूंक तो आमकां उलो मारता. जायते फावटी ह्या जेजूक आमी विसरता. ह्या वेळार आमच्या पातकांचो उगडास करुया. देवा आनी एकामेका लागीं बोगसोरी मागुया. सुम्या जेजू, पवित्र स्नाना वरवीं तुवें आमकां तुकाच परगोडपाचें मिसांव दिलां. पूण जायते फावटी हे मिसांव फुडें व्हरूंक फावो तितली उर्बा आनी उमेद आमी दाखोवंक ना. दुसऱ्या सवे दोयाळ आनी समजिकायेची जावंक आमी फाटीं सरल्या. एकचारान आनी सहभागिलीपणान तुजें मिसांव फुडें व्हरूंक आमी चुकल्या. आमकां बोगूस सायबा. सोम्या काकूत को क्रिस्ता जेजू, आमचे तिरावणेच्या संस्कारा वरवीं पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां आमकां तुवें फावो केल्यात.
ही देणी आनी फळां आमी दुसऱ्याच्या बरेपणा खातीर वापरूंक जाय आसली, पूण अशें आमचे कडेन सोबार पावटी घडोवंक ना. परतेंच जाल्यार ह्या देण्याचो आनी फळांचो बेउपयोग जावन कुटुंबान आनी समाजान जियेतल्या कडच्यान आमी पयस रावल्या. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या जेसू आमच्या पातकांचे बोगसणे आनी आमकां पेकोवणी फावो जावंक तुवें संदानाचो संस्कार घडलो आनी हे वरवीं तुवें आमचे सवे काकलूत दाखयली. आमी फावो तितले पावटी ह्या संवसारान वांटो घेवन तुजे बोगसणे काकलूत आनी पेकोवणी घेवंक तुजी खुशी. जायते पावटी ह्या संस्काराची आमी बेपरवा केल्या. परतून परतून त्याच पातकान जिवंक आमी खुशी जाल्या. आमची खुशी सायबा जायते पावटी आमचेच वस्तोंगी जाल्या. हे वरवीं आमी तुका ओकमान केला. जेसू आमकां बोगोस. सोम्या काकूत को. सूर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पौरा देवा सुर्गीच्या राया सुरपोद्वेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता तुझ्या तोर वैभवा पासोन आमी तुका वाकंता. सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या सोम्या देवा देवाचे शिरे तू संसाराचे पाप काटा. आमची काकूत को तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पोवी आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेसू क्रिस्ता एकलोस तू पोवी एकलोस तू परमेश्वर. प्रार्थुया. भोव दयाळ बापा आमचे खातीर जेसूक तुवें पुनर्जिवंत केलोय आनी ताचे वरवीं आमकांय नवो जल्म दिलोय. पुर्विल्ल्या क्रिस्तांवां परी हांगा तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन ह्या व्हडत्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता. आनी तुवें दिल्ल्या नव्या जिविताचो फूड तुज्या भुरग्यांच्या संपूर्ण एकवटान तुज्या मंदिरांत तशेंच आपआपल्या घरांत वाड्यांत आनी गांवांत दिसून येसोर कोर म्हूण आमी मागता. एका काळजांत आनी एका मनांत आमी जिवंक वावरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासपूत चलयता सासणाच्या सासना. दोमदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. जेजूच्या शिसाच्या जोम्यांत भितर सरलोली ती दोमदुताची शिकोवन घेवन बापाचो एकतार सांबाळूंक आनी उंड्याच्या मोडणेंत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कदींच चुकोनासली. दोन मनशाचेर भिरांत पडली आनी दोमदुतां वरवीं
पुस्कोल विजमिता आनी खुना घोट्टालीं. भावार्थी सगळीं एकठांय जियेतालीं आनी तांचे सगळे बागा आसले. आपली बाटा विटां ती विकतालीं आनी तांचो फायदो जोन एकल्याच्या गोडचे पोरमोणे वांटतालीं. एकाच मोनान दिसपोटी ती देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाचे खुशालकायेन आनी उदार काळजान ती जेवणांत वांटो घेताली. ती देवाक वाकाणटाली आनी सगळ्या लोकांक मानवताली. जांकां तारोन मेळचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पोर तांची संख्या वाडयतालो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. वचून म्हणया, सर्वेस्पोराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता धुवांनी म्हणचें, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचें, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तलांनी म्हणचें, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. म्हाका लोकून उडयलो, शेवटून मारलो, पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो. सर्वेस्पोर म्हजें बोल, ताणेंच म्हाका सोडयला. देखून ताचे किर्तन हांव गायतां. भोगताच्या तोंबुनी संतोशाचे आनी जोयताचे उल्हास. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातांत जोयत वेले, सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केली कोतुत्वां. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो मोग मितमेर नासलोलो. जो फातोर बांदपानी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणश्या संदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां. तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. भागिवंत पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकाणणी. आमची ताणें व्हड काकलूत केली. जेजू क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत करून ताणें आमकां नवो जल्म दिलो आनी आपलीं भुरगीं केलीं. असो आमकां जिवो बरवासो दिलो आनी एका दायजाची बासावणी केली. हें दायज म्हणल्यार पाड जावन नजो तसलें, सारकें निश्कलोंक, कदीच बावना तसलें, कित्याक तें तुमकां स्वर्गार सांबाळून दवरलां. तयार केल्ली सोडवण निमाण्या काळार उगडापी जायसोर तुमच्या भावार्था वरवीं देवाची पदवी तुमकां बाळगून दवरतली. मातसो उगोत जिन्सा दिनसाचे उपाद्रे भोगचे पडले जाल्यारूय हातून तुमी संतोसान मुरगडटल्यात. हे पोरी जशें विनाशी भांगर कोसाक लावून तपासतात तशें तुमच्या भावार्थाचे अदीक उंच मोल गमून येतोलें. आनी जेन्ना जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमकां वाकाणणी, व्हडवीक आनी मान मेळटली. तुमी ताका पळोवंक ना, तरी तुमी ताजो मोग करात. आजून ताका पळय नासतना ताजेर विस्वास दवरतात देखून उरता वर्त्या आनी मोयमेन बोल्लोल्या संतोसान तुमी मुरगडटात आनी तुमच्या भावार्थांतलें उपजोता तें तुमचें तारण तुमकां मेळटलें. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणटा, तोमास, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. Alleluia, 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 Alleluia. Survispo तुमची सोवे आसू. Zuawa pormone Gesù Cristace shubortoma. Gesù पुनर्जीवन जाला तेच सांजे मुणगे सातोड्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले आसले तुमची दारां जुदेवांची भिरांतीन बंद करून दवरलोली. जेसू भितूर सरलो आनी तांचे मदीं उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पडून शीस खुशाल जाले. नव्यान जेसून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बक्षुतली आनी जांची पातकां तुमी बक्षिनात जाशात ती तांकां बक्षोवची नात. जेसू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जोंवडो म्हणलोलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोम्याक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तांच्या हातांचेर हांवें किड्याची कुणां पळयल्या शिवाय आनी किड्याचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगोर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मनशाक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेसू भितर आयलो आनी तांचे मदें उबो रावून ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव धरूं नाका, पूण बावाट दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोब्या आनी म्हज्या देवा. जेसून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच बागी. आनीक जायत्यो कुणां जेसून शिसा उजीर केल्यो त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात. पूण जेसू म्हळ्यार अभिषेक आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरचे खातीर आनी विस्वास दवरून ताचे वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगार बाबा भयणींनो, आज आमी देव काकलुतीचो आयतार समारंभाव आनी जायती आमची भावा भयणां आमच्या गोंयांत तशेंच आख्या संवसारांत आयची परब समारंभताना देव काकलुतीचो तेस आमी करता. आनी आमी किरीत भाशेन ह्या देवाचे काकलुतीक आमच्या आनी आख्या संवसाराची काकलूत कर म्हूण आमी उगडास करता. अशें आसतना आयच्या शुभ वर्तमानांत आनी आयच्या वाचपांचेर नियाळ करूंक एक ल्हानशी घोडणी सांगता. आयच्या सेवा धर्मांत ती आयल्या आनी आमी ताचेर नियाळूंक गरज. सेल्वीन म्हणलोलो एक तरणाटो आसलो. आपल्या जिवितान तो किरीत भाशेन कोश्टवतालो. बरे तरेन ताणें कोश्ट करून आपलें शिकोवप केलें.
ग्रॅज्युएशन केलें आनी ग्रॅज्युएशन केल्या उपरांत पोस्ट ग्रॅज्युएशन म्हणटा तें ताणें केलें. पोस्ट ग्रॅज्युएशन करून नोकरी सोदूंक तो लागलो. नोकरी आयज काल आमी जाणा भाव भयणीनो, आमच्या समाजान नोकरी मेळूंक जायते आमकां त्रास, जायते आमकां आटे विटे. आनी अशें करता आसतना एका कंपनींतल्यान दुसऱ्या कचेरीन वचप, आपले बायोडेटा दिवप, आपले करिकुलम विते दिवप तो करतालो. अशें करता आसतना जायते पंगड ताचेशी येताले जे जोमे आसले नवे शिसांचे म्हणटात, आमी म्हणटात तांकां बिलिवर्स. हे मनीस ताचे सोशी येताले आनी म्हणटाले, पळय देव तुजें सगळें उलयता, देवाक जाय तुवें प्रवचन केल्लें, देवाक जाय तुवें तुजें जिवीत देवाक भेटयलोलें. पूण सेल्वीन आपल्या जिवितान भावार्थ आपल्याक आपल्या आवय बापायन दिल्लो क्रिस्तांव धर्माक दिसपोटी मिसाक वचपाचो सोडिनासलो. रातचे वेळार देवाचें उतर तो वाचतालो आनी जेसूक तो विचार करतालो, सायबा म्हज्या जिवितान कितें बरें आसा तें तूं कर, युक्त म्हाका फावो तें तूं सायबा दी. हांव जायते फावटी कोश्टवता, जायते फावटी हांव दुबावता, जायते फावटी म्हज्या जिवितान आटे विटे येतात. पूण ह्या सगळ्या जिविताचो प्रश्न म्हज्या जिवितान येता तो तूं सुटावो कर. आनी एका दिसाक भाव भयणीनो एके कंपनीन ताका आमंत्रण केलें आनी ताची नोकरी ताणी दिली. असले वेळार सेल्विनान देवाक दिनवासलो आनी देवाक ताणें आपल्या जिवितान भावार्थ उदीक आनी उदीक खोलावंक देवान आदार दिलो देखून देवाचे दिनवास ताणें आठयले. आयच्या दिसाक आमी पयलें वाचप बाबा भयणीनो किरीत भाशेन दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप घेतलां. आजचो बाबा भयणीनो बरयणार भाग्योंत लुकास आनी तो सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांची ह्या पयल्या वाचपान करता आनी सांगता आमकां कशे तरेन पयलीं भावार्थी क्रिस्त हांव, ही क्रिस्त हांव म्हणटात ती भावार्थी पयले सुवातेर ती बेश्टी एक जोमो कसो आसलो आनी सवकास जशीं वर्सां बोलांतलीं तांणी क्रिस्त हांव हें उतर आपल्या जिवितान घेतलें, कित्याक हें सगल्यांक लागू जातालें आनी क्रिस्त आपूण दुसऱ्या सवें जावंक तीन वस्तू ते करताले. पयले सुवातेर आपल्या जिविताचे ह्या घोडितांनी ती सगळीं एका मनाची आसली. आपूण आपल्या सवें भावपणाचो एकतार ती सांबाळटाली, तांचे मदें कसलोच वेगळो जार नासलो. दुसरे सुवातेर तांणी दोन दुतांची शिकवण जी घेतलेली ती तांचे मदें आपूण ती पाळटाली. जें कितें पेद्रून सांगलेलें, जें कितें पावलून तांकां त्या वेळार कुडीत केल्लें, हें बरे तरेन जीव भावा भयणीनो ती वावुरतालीं. हाका लागून तिसरी वस्त आपल्या जिवितान ती करतालीं. आपल्या लागीं कितें आसा, जावं ती भाटां बेसां, आपल्या लागीं दुडू आसात, आपल्या लागीं गिरेस्काय आसा, आपल्या लागीं कितें सुबेज आसा, तें एकामेका सवें ती वांटतालीं. इतलेंच न्हय, गरिबांक, दुबड्यांक आनी कोण नासलेल्यांक, समाजाची देगीर आसलेल्यांक उदीक तांचो हुस्को आसलो म्हणटा आपल्या जोम्यान तांकां ती हाडटालीं, तांचो हुस्को धरून तांच्या हुस्क्याक ती वेतालीं. अशें आपल्या जिवितान ती करता आसतना जेजू हे वावरांत आपल्याक बोर दिता म्हूण ती भावार्थ दवरतालीं. आनी चवथे सुवातेर दिसपोटी उंड्या मोडणींत भावा भयणीनो आनी मागण्यांत ती वांटो घेताली. म्हणजे मिसाचें बलिदान आमी आज म्हणटा. आमी जशी दर आयताराक मिसाच्या भेटीन वार्तान वांटो घेता ते भाशेन ती दर दिसाक न्हय पूण दर सुमाराक आपूण सातोड्याक 7व्या दिसा भावार्थान एकठांय जातालीं आनी ह्या उंड्याचे मोडणींत आनी मागण्यांत ती वांटो घेतालीं. आयचे शुभ वर्तमान किरीत भाशेन आमकां दोन भागांनी वांटलेलें मेळटा. पयले सुवातेर पुनर्जीवन जाल्लो जेजू शिसांक दिसती पडटा आनी दुसरे सुवातेर आमकां मेळटा पुनर्जीवन जेजू दुसरे पावटी शिसांक दिसती पडटा. आनी ह्या वेळार पयले पावटी दिसता तेन्ना तोमास तो जवडो आपल्या भावाचो तो आसना, पूण दुसरे पावटी तोमास तांचे मदें आसता आनी तोमास तांचे मदें आसून जेजू तांकां दिसती पडटा. आनी कारण आसा भाव भयणो जेजू दिसती पडटा तें कारण कितें? तोमास जेन्ना शीस ताका म्हणटा सोमी आमचे मदें आयलो
सोमी आमचे मदें उलयलो तोमास दुबावता. तो म्हणटा ताच्या किड्यांच्या जाग्यार हांवें बोट घाल्या शिवाय हांव सोत मानचो ना. आनी भाऊ भयणो, हे दोनूय पावटी जेजू दिश्टी पडटा ते आयचे शुभ वर्तमान 8 दिसां उपरांत, म्हणजे दोनूय दीस जावन आसले आयतार. म्हणटकूच हे समोरोमणेन ते वांटो घेवंक तयार आसले. आपूण थंय भिरांतीन ते कुडांत आसले. तांचो बाबाट जागोवंक, तांकां जिवे करूंक, उदीक तांकां धीर दिवंक, आपल्या जिवितान संवसाराक वचून तांणी बरी खबर परगटूंक जेजू तांचे मदें आजी जाता. आनी आजी जाता तेन्ना ही उतरां तो तांकां म्हणटा, शांती तुमकां. आनी आपल्या कोश्टांचो, आपल्या जिविताचो तो तांकां किरीत भाशेन आपूण पुनर्जिवंत जाला म्हूण आपले हात आनी आपली कूड तो तांकां दाखयता. हे वेळार शीस तोटाकतात. सोमी सगळीं दारां बंद आसतना खंय तान आयलो काय? पुनर्जिवंत जाल्लो जेजू तो, देवाचो एकलोच पूत. सगळी पदवी ताची सोवे आसली आनी हाका लागून तांचे मदें तो आजीत जाता. 8 दिसां उपरांत परतून एकदां तोमास तांचे मदें आसा तेन्ना सोमी भावा भयणीनो तांचे मदें येता. आनी असले वेळार तोमास जो ताका दुबावता ताका पयलो सोमी म्हणटा, तोमास हांगा यो आनी तुजें बोट घे आनी म्हज्या ह्या गाव्यांत तूं घालून पडय. आनी तोमास भावा भयणीनो तोटाकता, कित्याक तो सोमयाक दुबावता देखून आपल्याच दुबावान ताका एक गिल्ट फिलींग कशें जाता. आनी ही उतरां तो म्हणटा, म्हज्या सोमया आनी म्हज्या दोनया. आनी जेजू ताका म्हणटा, म्हाका पडयलोय देखून तुवें आज सोत मारलें. पडे नासतना सोत मानता तो उदीक सुभागी. आनी कोण जाय ती पडे नासतना सोत मानता? जेजूक मासा रोगतान आमी पडूंक ना, पूण तरी पोत्यान बाबार्ती कशी आमच्या आवय बापायन आमकां बाबार्थ दिला ताका आमी सोत मानता. आज आमचो बाबार्थ तिरावंक तो सोमी पुनर्जिवंत जाला म्हूण आमी परगोट करता. बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक गरज देव काकलीतीचो आयतार आमी समोरमतना एक जेजूचे कळवळ्यांतली जोर फुटून आमकां ही काकलूत ताणें दाखोड केली. आमकां सगल्यांक शांती तो फावो करता. 2 दिसाक मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता तेन्ना एका मनाची, एका काळजाची ह्या मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवंक गरज. हाका लागून बरोबर आमी जबाब दिता, बरोबर आमी गायन करता, बरोबर आमी उठता, बरोबर आमी बसता. कित्याक करता गाय? कित्याक एक समुदाय कसो, एक जमो कशी ही आमची समोरमणी जाता. इट्स अ कम्युनिटेरियन एक्ट. आनी गरज बाबा भयणीनो, 2 मिसाचे भेटेन आमी सगळे आमच्या ह्या एक मनान, आयत्या मनान आनी सगळ्या आमच्या भावार्थान हे समोरमणेन वांटो घेवंक. जायते फावटी मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता तेन्ना 2 दिसाक जेजू ह्या आल्तारार येता, तो आमचो भावार्थ तिरावंक येता. जायते फावटी मीस आयकूंक आमी येता अशें म्हणटा. न्हय बाबा भयणीनो, मिसाचे समोरमणेन वांटो घेवंक आमी येता. म्हणटच आमचें आयतें मन थंय आसूंक गरजेचें. देवाचें उतर वाचता तेन्ना तें आयकूंक गरजेचें. ताचें नियाळूंक प्रवचन चलता तेन्ना ताचे सुटावे, दर एक गोडी, दर एक वड वाचल्या ताचे वयर समजुणी दिवंक यादनीक आमकां आमचें मन उक्तें करता तेन्ना ताचो शेरमाव न्हय, पूण ह्या देवाच्या उतराचेर आमकां मोडणी करता ती आयकूंक गरज. कोणीक आमचें मन हांगा थंय बाबा भयणीनो ते वेळार वेता. जायते फावटी घडयेक आमी आनी कितें चिंता, आमी घडये हांगा आसा फिजिकली, पूण मेंटली आमी आनी खंय आसता. गरज ही मिसाची समोरमणेंत वांटो घेवंक. दुसरे सुवातेर आमच्या जिवितान संदान आमी दवरूंक. आदली समुदाय बाबा भयणीनो तो कितें करतालो? एकामेका सगळे आपल्या लागीं आसा तितलें बाबा भयणीनो ती वांटताली. बो करून गरज आसलेल्यांक ती पावताली. बो करून आपल्या दुस्मानाक बाबा भयणीनो बोगसूंक ती तयार आसली. आमच्या जिवितान हे मिसाची भेटेन वांटो घेतल्या उपरांत आमी शांतीन तुमकां धाडटा अशें शेवटाक म्हणटा तेन्ना शांती घेवन वचूंक गरजेचें. आमच्या जिवितान हो संदानाचो साक्रामेंत आमकां देवान दिला.
देवान आमचे मदें संबंद वाडोवंक गरजेचो. आमी दर दिसाक पातकान रेवडून जियेता तेन्ना आमचो संबंद तुंडटा, पूण बरें कुमसार करता तेन्ना बरो आमचो संदानाचो साक्रामेंत आमी बाबा भयणीनो त्या वेळार समोर उमता तेन्ना देवान आमचे मदें, देवान आमच्या पेल्या मदें आमी संबंद वाडोवंक पावता. त्या वेळार आमचो बावाट उदीक थीर आनी गोड जाता. आनी तिसरी वस्त बाबा भयणीनो आमकां आयच्या दिसाक मेळटा ती सगळीं बाबा भयणीनो दोन दुतांचे शिकोवणे पोरमोणे आपलें जिवीत मांडून हाडटालीं. आमकां पुवीस सभा आसा, आमी तांकां म्हणटा मॅजिस्टेरियम ऑफ द चर्च, पाप साहेब, बिस्प साहेब, यादनीक आनी मागीर लौकीक. आमी सगळे आमकां पाप साहेब आपल्या बरोवपांनी आमी म्हणटा ताका एन्सिक्लिकल लेटर्स पाप साहेब आपली शिकोवन दिता. उपरांत पास्टरल लेटर्स आमचो बिस्प साहेब आपल्या ह्या गोडी चिठी वरवीं आमकां शिकोवन दिता. ही शिकोवण्यो आमी आमच्या जिवितांत पाडूंक गरजेच्यो, ताची वयर नियाडूंक. दर एक शिकोवण आमकां बारीक बारीक ल्हान ल्हान पुस्तिकां मेवतात. आमी फिरगोश गवडीक सोबेक ही पुस्तिकां तुमच्या घरांत धाडून तुमकां वाचूंक आमी बाबा भयण उलो मारता. त्या वेळार ती पुस्तिकां आमी घेवन ताचेर बिस्प साहेबान गवडीक चिठीन कितें बरयलां, कितें आमकां सांगलां, लौकीक कशी, यादनीक कशें, आमी सगळीं आमचे संबंद एक समुदाय कसो वाडोवचो ताचेर शिकोवन दिल्यार तो आमी नियाळ करूंक गरजेचो. आदल्या क्रिस्तांवांनी बाबा भयणीनो आपल्या जिवितान आयतें मोन दाखयलें, आमच्या जिवितान आयतें मोन दाखय. आनी शेवटाक देव काकलुतीन जेसू उदार मोनान आमकां सगल्यांक शांती हाडटा, मोग फावो करता आनी काकलूत दिता. हे जेसूक दिसपोटी आमच्या जिवितान आमचे घोट्टेले घोडणेंत हुस्को आमी देव काकलुतीक उलो मारतना पयले सुवातेर आमी काकलुती वोन जावया, समाजाचे देगेर आसलेल्या मनशांक पावुया, गरिबांचो हुस्को आमी धरुया, प्रश्नांक सांपडल्यान तांकां तांचे प्रश्न सुटावे करूंक आयतें मोन दाखोवया. आमची तरणाटी विकारी वखदांक सांपडल्यान, तरणाटी निराशी जाल्यान, तरणाटी वायट रस्त्यार चलतात तांकां एक बुजवणीचें उतर आमी दिवंक पावरुया. आमची घोराबे बाबा भयणो दुस्पोटाक सांपडल्यात, जायते फावटी फूट आमचे मदें पडल्या, जायते फावटी आमचे मदें बरें पडना, असल्या आमच्या घोराब्यांक आमी एक बरें बुजवणीचें उतर दिवंक वावरुया, संबंद एक करुया आनी जेसून काकलूत दाखयल्या ते भाशेन काकलुतीवोन आनी दिरादीक आमच्या भावार्थाक ओदीक थिराय दिवंक आमी दिसपोटी वावरूंक. तेच देव काकलुतीक उलो मारून आमचें जिवीत आनी आख्या संवसाराचें जिवीत काकलुतीन भोर आनी आमकां सगल्यांक वाटाय म्हूण ह्या मिसांत आनी दर दिसाक आमकां कुरपेन भोरूंक मागणी करुया. उबी रावया आनी वेळार आमचो बावार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सूर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी समावलो, आंकवार मरयतान सनमलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सुसले, ताका कुस्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो, स्वर्गात चडलो, सूर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुय तां जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातक्यांचे बोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देव म्हणल्यार मोग, ह्याच मोगाक आमी साक्षी दिवंक आमकां देवाची गरज. हेंच मनांत धरून आमचो बावार्थ वाडून दुसऱ्यांचे गरजेक पावतना ह्याच मोगाचे समरुमणी आमी करूंक आतां आमच्यो कांय गरजो बापा फुडें आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले पोरजेक मार्गदर्शन दिता तेन्ना भावार्थांत वाडूंक आनी हे वरवीं
दुसऱ्या सोवें दोयाल जावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी आनी राजकारब्यारांनी आपल्यो येवजण्यो मांडून हाडटना सगळ्या धर्माच्या मनशाक आपलो भावार जिवंक सोंपेपणान दिवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमी पवित्र स्नान घेतलोल्यांनी भावार्थांत अदीक आनी अदीक वाडूंक आनी हे वरवीं गरजेवंतान आनी कोण नासलोल्या सवें आमी आदाराची जावंक देवाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. गोंय नामनवाच्या महाधर्म प्रांताच्या फिरगोजांनी आनी कोपेलांनी आसलोल्या देवीक काकलुतीच्या जोम्यांनी एकचारान तशेंच सहभागेलीपणान काकलुतीची परगटणी करपाचे आपले मिसांव कसलीच अपेक्षा बाळगिनासतना चालू दवरूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी सोंपलेल्या म्हज्या बापायक पाश्कवाल फर्नांडीस हाका सासणाचो विसव दी आनी आमच्या गोरब्याक बुजवण फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा सर्गीच्या बापा तुजेरूच आमचो भावार्थ तिरावंक आनी तुजे गोवाय जावंक आमची खुशी. हे मनान धरून कांय गरजो आमी तुज्या फुड्यान दवरल्यात. तुजी खुशी जाल्यार हे आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. C20, page 36. C20. Sos mogar ku tobi tuita takai kota मोशा बाबा भुरगे मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवेदा देवबापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. मोहिमेवंत बापा जेजूच्या मरणा आनी पुनर्शिवंतपणाचें बलिदान तुका भेटूंक आमी एकठांय जाल्या. पुर्विल्या क्रिस्ती बाबार्थ्या परी तुज्या उतरांतली तीच दोन दुतांची शिकवण घेवन एकूच उंडो मोडून खावंक
हे वेदी भोंवतणी आमी सोमल्या तो तुजो मोगाचो आत्मो देवून येवं आनी हे वेदीचेर आमी हाडून दवरला तो उंडो बदलून तुज्या पुनर्जिवंत पुताची कूड जायशी करूं अशें ह्या आत्मीक पसणान तुजें उतर आमचे जिणेंत सुफोड जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण उदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची कित्याक जेसूस जालो आमची पासकांची बोली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरो ना पूण सासणाक आसा जिवो देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सो दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोवन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही मोशा रोगताची कास नवे आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें मोशा उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन कोना ओरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडूय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा म्हज्या बापाची पाश्कोलाची काकूत कर
ताका कालचे दिसा संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलो. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तान सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदुनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनां. दोर दिसाक एकवटान एका मनाची एका काळजाची आमी मिसाची भेटेन वांटो घेवंकूच न्हय पूण आयतें मन दाखोवन मिसाची भेट सोंपल्या उपरांत आमच्या समाजान जियेतेल्या देगेर आसलेली आमची भावा भयणां जी कोण भायर आयलेलीं आसात, जी कोण सोडलेलीं आसात, जी कोण गरीब आसात तांचो हुस्को आमी धरूंक जेजून शिकयलेलें मागणें सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवादय करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरायकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे खुशी पोरमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेताय राजपूत चलयताय सासणाच्या सासनां. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वस्तो जेजू जाची काकलुतीन आखो संवसार बाबा भयणीनो सोडवून मेळूंक दोर दिसाक हो जेजू मोगा वरवीं आमकां प्रयत्न करता आनी आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. D7, page number 50. D7. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
तुजो हात लागीं हाड आनी किड्यांची सुवात पडे. आनीक दुबाव धरूं नाका, पूण बावाड दवर सर्वेस्पराक चोय. प्रार्थुया. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, पुनर्जिवन जाल्ल्या जेसूक आपल्या दोळ्यांनी पडून शिसांक वोड आणून भोगलो. ताका पडे नासतना आमी तुज्या उतराच्या, उंड्या सोऱ्याच्या आनी हांगा एकवटलेल्या भावा भयणीच्या रुपान त्या जेसूक भावार्थान वळखता. पुर्विल्ल्या क्रिस्तांवांची देख घेवन तुवें आमकां दिल्ली आत्म्याची आनी कुडीची देणी आमच्या भावा भयणी मदें व्हडा संतोशान आनी उदार काळजान वांटूंक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मातशें बसुया. भाव भयणीनो, आयज पास्कांचो दुसरो आयतार आनी देव काकलुतीचो आयतार आमी मनयला. सगल्यांक तुमकां आयच्या दिसाची परबी हॅपी फिस्ट आनी जेजूची जायती कृपा आनी काकलूत तुमच्या जण एकल्याच्या घोराब्यांचेर देव म्हूण आमी मागता. आयची मिसाची मांडावळ केल्या सेंट ट्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवसागरान तांकां आमचे दिनवास. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 16,405 रुपया. दाबोलीं कपेलान 5,670 रुपया. सगळे मेळून 22,075 रुपया. येता त्या आयताराक 2 मिसां जातलीं इगोर्जेन. पयले मीस 6:30 वाजता सेंट ऑगस्टीन समुदाय टेलिफोन एक्सचेंज मांडावळ करतली. दुसरे मीस 8 वाजता पॅरीश यूथ हाची मांडावळ करतली. तशेंच मीस जाल्या उपरांत पॅरीश युथाची जमात जातली. सगळ्या तरणाट्यांनी चुकयनासतना हे जमातीन वांटो घेवचो. पवित्र संस्काराची भोजवण दर बुधवाराक आनी शुक्राराक ह्याय सुमानान सकाळीं 6:30 वाजता जातली आनी त्या उपरांत मीस सांजेर पवित्र संस्काराची भोजवण जावची ना. ह्या सुमानांतूय आमची पास्कांचो आशिर्वाद घोराब्यांचेर जातलो. सोनवारा दीस 22 इगोर्जेन 6 वाजता आयताराचें मीस आनी दाबोलीं कपेलान 6:30 वाजता आयताराचें मीस जातलें. मेल्ल्यां खातीर मिसा 17 7 वाजता लिओपोल्दिना डिसुजा दुसऱ्या वर्साचें मीस. 20 तारखेर 7 वाजता रॉक रॉड्रिगीस हाच्या म्हयन्याचो उगडास आनी 22 तारखेर 8 वाजता आंतोनियो टोनी आफोन्सो हाच्या 3ऱ्या वर्साक उगडासाचें मीस जातलें. घोराब्यांचेर आशिर्वाद 17 सेंट ऑगस्टीन समुदाय टेलिफोन एक्सचेंज सान गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक आनी आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल. 18 होली क्रॉस समुदाय आसोई दोंगरी आवर लेडी ऑफ पर्पेच्युअल साकर समुदाय ऑर्चर्ड बे. 19 सांतान समुदाय माटवे सान जोसेफ समुदाय व्हडलें बाट आवर लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय रेंद्रा बाट आनी सेंट थॉमस समुदाय कॉपेल बाट. 20 तारखेर सान जुजे समुदाय डॉमिनोस सायड. 21 तारखेर मारी इमाकुलाद समुदाय रेजिडेन्सी आनी सेंट विन्सेंट पालोटी समुदाय रेजिना मुंदी. 21 तारखेर आमच्या घोराब्यांचो आशिर्वाद सोंपता. भावा भयणीनो, कोणाचेंय जरी तर घर चुकेन उरलेलें आसा जाल्यार तुमच्या फिरगोज गवळीक सभेच्या वांगड्याक तुमी रोखडेंच कळोवचें, नाजाल्यार आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसाक तुमी कळोवचें. आनीक आमचीं घरां आनी आमचे घोराबे आमी आशिर्वाद घेवया. समुदायाच्यो जमाती 16 मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिडेन्सी सावियाला फेर्नांडीस हांच्या घरान सांजेर 7 वाजता. सेंट विन्सेंट पालोटी समुदाय रेजिना मुंदी मोनिका फेर्नांडीस हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. आनी सेंट एन समुदाय माटवें दाबोली जया तावारीस हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. 17 लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा बिहायंड NSD फ्रांसीस वाज हांच्या घरान सांजेर 6:30 वाजता. आनी 23 आवर लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय रेंद्रा बाट साल्वादोर लुकस हांच्या घरान सांजेर 5:30 वाजता. भाव भयणीनो, आमचो वावर आमी जे नळे उक्ते केल्ले आसात
ह्या दिसांनी सोंपत येता आनी त्या उपरांत आमी आमच्या मागीर सिलिंगाक हात घालतले आनी हो वावर बरे भाशेन जावपाक तुमची मागणी चालूच दवरची. देवान आजून पासून आमची बरे भाशेन काकूत केल्या. आमचे नळे उगडलेले आसतना पावस घालूंक ना. जरी तर जायती गरमी जाता आनी आमी पावसाक घडये रावता तरी पूण आमचें हें काम सोंपत आयलां. देवाक दिनवासुया. तशेंच तुमची देणगी आमकां पावल्ल्या पासत आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. 12 जाणांनी 2000 दिल्यात, 4 जाणांनी 3000, 7 जाणांनी 5000, 7 जाणांनी 10000, 2 जाणांनी 20000 आनी एकल्या बऱ्या देखणारान 50000 आपली देणगी दिल्ली आसा. तशेंच समुदायाची देणगी लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा बिहायंड NSD तांणी सगळे आपणाचे एकठांय करून 1,05,000 दिल्ले आसात. सेंट विन्सेंट पालोटी सायड 43,000 आनी मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिडेन्सी 12,000. तांकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या उदारपणा पासत आनी तुमच्या बरेपणा पासत ही इगोर्ज आमची सगल्यांची आनी हो आमचो वावर आमी बेगीनूच शेवटाक पावोवपाक जाय. ही तुमची जबाबदारी तुमी घेतात देखून आमी खुशाल जाता आनी तुमकां सगल्यांक शाबासकी दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वावरान आमी आमचो सांगात दिवया. लग्न जावंक फुडें सरता. एलन सांताना पेरेरा तो पूत फ्रांसिस्को दे बोर्जे सांताना पेरेरा आनी एलिजा आंतोनेता रॉड्रिगीस रावता चिकाली. लग्न जावंक सोदता. अनिशा फ्रांसिस्का सिक्वेरा हिचे लागीं ती दू आसीस फ्लावियानो विन्सेंट सिक्वेरा आनी आंजेला इंदिरा सिक्वेरा रावता नुवें. स्टॅनिस्लास मारियो फेर्नांडीस तो पूत कायतान फिलिप फेर्नांडीस आनी सेवेरिना फेर्नांडीस हांचो रावता राया. लग्न जावंक सोदता. स्विझल सॅनी आल्बुकेर हिचे लागीं ती दू सालुझीन आल्बुकेर आनी मारिया क्रिस्टिना लुसिंदा फेर्नांडीस हांची रावता आल्तू चिकाली. एल्टन ब्रायन डिकॉस्टा तो पूत आल्बर्ट आंतोनियो डिकॉस्टा आनी बेर्नादीन डिकॉस्टा हांचो रावता चिकाली. लग्न जावंक सोदता. आंजेला रोजिना सोजा ती दू सांतान सोजा आनी एलिजा सोजा हांची रावता नावेली. तांचे मदें लग्न जावंक कसली आडखोड आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता आनी त्याहून चड हें क्रिस्ती कुटुंब घडूंक फुडें चल्लेल्या ह्या तरणाट्यां पासत मागूंक आमकां सगल्यांक कायदो लागता. भाव भयणीनो, आमकां दुखाची खबर आमचो पातकूर फादर पिटर ताचो बापूय पास्कुआल फेर्नांडीस कालच्या दिसाक सोंपून गेला. बरी भाशेन देवाच्या गोपान तो गेला देखून आमी खुशाल जाता एके वाटेन. आनीक ताचो इंतेर जातलो सोमारा दीस फाल्यां सांजेर 4 वाजता सेंट एंड्रूज चर्च वास्को. मागूंक लायला कॉन्डोलन्स विजीट्स तांच्या घरान तुमी कोणूच करूंक मातशें आडवारचें. एवॉयड विजिटींग विथ कॉन्डोलन्स विजीट्स. पूण 4 वाजता फाल्यां आमी सगल्यांनी सेंट एंड्रूज चर्च हांगासर भाग घेवं येता. 22वेर भाव भयणीनो आमी अर्थ डे मनयता आनी त्या दिसाक आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब एक कार्यक्रम घडोवन हाडटात. सांजेच्या वेळार सोनवार मीस जातलें इंग्लीश भाशेन सांजेर 6 वाजता. त्याच बरोबर 6 वाजता हो कार्यक्रमूय सुरू जातलो. पयलीं जे आयटम्स आसात ते सायलंट आयटम्स जातले. ताच्यो डिटेल्स आयज सांजेर तांचो पोस्टर रिलीज जातलो. आनी हे पावटीक ह्या अर्थ डेयान जी कोण भाग घेतात तांणी रेजिस्टर करपाक जाय. रेजिस्ट्रेशन फॉर्म आनी पोस्टर आयज रिलीज जातलो. 22वेर आमच्या ही पृथ्वी पासत ह्या एक ल्हान कार्यक्रमान आमी भाग घेवया आनी आमची जबाबदारी पाडूंक आमी आनीक एक पावल मारुया. तशेंच भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक जेन्ना देवीक काकुतीचो आयतार आमी मनयता, मागुया आमच्या सगल्या पॉलिटिशन्सां पासत. आयच्या दिसा कितें भाशेन आमचो देशाचो गृह मंत्री होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह गोंयां आयिल्लो आसा आनी आयज तो आपली रॅली लोकांक एड्रेस करतलो. कितें भाशेन आमी मागुया आमच्या गोंयकारांनी भोव करून जे कार्यकर्ते आसात तांणी म्हादयी विशीं विचार करपाक. कित्याक आमच्या ह्या गृह मंत्रीन बेलगांव
जेन्ना उलयला तेन्ना ही मादेय डायवर्ट करतलो म्हूण उलयला आनी ती डायवर्ट करपाक आमचोय सरकार तातूंत भागिल्ली आसा हें ताणें सांगलेलें. जाल्यार आमच्या गोंयकारांच्या मनान जाय ते घोडे हे दुबाव उप्रासलेले आसात आमच्याच सरकारा विशीं, आमच्याच चीफ मिनिस्टरा विशीं. जाल्यार हे सगळे दुबाव आयच्या दिसाक तांणी पयस करपाक, तांचेर ही देव काकलूत आयच्या दिसाक देंवय म्हूण, भोव करून आमच्या होम मिनिस्टराचेर ही देव काकलूत आयज देंवय म्हूण, आमच्या चीफ मिनिस्टराचेर ही देव काकलूत देंवय म्हूण आयज तुमच्या मागण्यांनी करीत भाशेन दवरात. उबी रावया. सुरविस्पो तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तकली बागुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब आमेन जातलो. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं तुमकां सडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवं तो तुमचीं काळजां संतोशान भरूं. जेजून जोडलेले सडवणी वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमोर जिविताचें दायज तुमकां मेळूं. बाबार्था वरवीं जेजू बरोबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जिवन जाल्यात. आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावं. जेजू बरोबर स्वर्गांत सासणाच्या सुखाक तुमी पावूं. आनी सोर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून यात. देवाचे काकलुतीन दुसऱ्यांक, भोव करून समाजाचे देगेर आसलेल्यांक आमी हुस्को धरून क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. F13 page number 90. Sorry, F12 page number 91. F12.